दर आयतारा पुताक बापायकडे सोडपाचो म्हूण कोर्टाची ओर्थ सूचनान पाळलीच ना। कानोळे खुनाचे केशीत गोवाची जबानी सूचना म्हणटा ती न्ही तेन्ना पूत जितो आशिल्लो, आता बापूय पुताची DNA टेस्ट। म्हादयचेर सुप्रीम कोर्टात 10 तारखेर सुनावणी जालीच ना। एजी सयत 14 जाणांची टीम आशिल्ली तशी गोंयांत फुडले सुनावणेची तारीखूय निश्चित ना। नव्या व्यवसायांचे रजिस्ट्रेशन सुटसुटीत जावचे, GST रिफंड बेगीन मेळचो, ट्युरिझमाक बूस्ट मेळचो म्हूण GCCIचे केंद्रीय अर्थमंत्र्याक बजट प्रस्ताव 1 फेब्रुवारीक बजट। पार्सेकरा उपरांत मांद्रेची उदरगत ना। पार्सेकराचो दावो तुयेचें हॉस्पिटल जाला भूत बंगलो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी अर्दवट, तेरेकोल पूल उरलो पुलीस स्टेशन खंय ताच्याच काळांतले। पणजे ताज विमानतळ ते टोंका सिवेज प्लांटा मेरेन सिवेज लायन घाली, मात एक लायन घालूंक विसरले। आता परत रस्तो फोडून काम मडकयकार म्हणटा प्लॅनिंग फेल। गोंयांत अपघातांची माळ। वरुणापुरी शांतीनगर पार्क केल्ल्या ट्रकार मोटारसायकल मोखून आसामचो एकलो गेलो। नुवे जंक्शन, कुंकळे आनी शिरदोणा अपघात। मयासावन मीन येरादारी करपी ट्रक थळाव्यांनी आडायले। गावांतल्यान ट्रान्सपोर्ट करचे ना म्हूण मीनवाल्यांनी हायकोर्टात सांगूनय येरादारी पुलिसांनी 5 जाणांक उखल्ले। म्हापशा ANCची धाड 3 किलो गांजा 5 किलो चरस मेळून 55 लाखाचो ड्रग्स जप्त। मनीष महाडेश्वर म्हणटा त्या म्हापशाच्याक धरलो, DGP म्हणटा ANC टीमीक इनाम। स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर मोठो राजकीय फुडारी। बारीक सारीक राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या राजकारणाक पर्रीकराचेर वक्तव्य करचे न्ही, मुख्यमंत्र्याचे बाबूश उत्पल वादाचेर शिनाल। नुवे जंक्शनाचेर मोठो अपघात, 4 व्हीलर आनी रिक्षाचो एक्सिडंट, रिक्षावालो गंभीर जखमी, GMCत एडमिट। इस्रायल हमास गॅरात सोपिल्ल्यांक आर्गां उपूंक म्हापसा मार्केटात रॅली काडपाचो यत्न, पुलिसांनी रॅली आडायली। रॅली काडप्यां मदीं देश विदेशांतले पॅलेस्टायन समर्थक। GPCCचो मुखेल अमित पाटकर, गोयचो प्रदेश वेंचणूक समितीचो नवो अध्यक्ष। AICCचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेन केली नेमणूक। काँग्रेसीचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विरोधी इंडी गटाचो अध्यक्ष नितीश कुमारान इंडी आघाडीचे निमंत्रक पद न्हयकारले। मुंबय सावन गुवाहाटी वचपी पॅसेंजर पावले पासपोर्टा विणे बांगलादेशात। गुवाहाटी हवामान सारखे नाशिल्ल्यान बांगलादेशात लँड केले म्हूण इंडिगोन काढलो स्टेटमेंट। पंजाबी लोकांनी कॅनडा दुबईत स्थलांतर जावंक आत्तामेरेन घेतला 14,342 कोटी रुपया रीण। 32 वर्सांचो डाटा पंजाब एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटीन डाटा केलो जाहीर। ईडीन अरविंद केजरीवालाक चौकशेक चौथो समन्स केलो जारी। दिल्ली एक्सायज धोरण प्रकरणात 18 जानेराक सुनावणेक समन्स। नामनेची शास्त्रीय गायिका पद्मविभूषण डॉ. प्रभा अंत्रे संवसाराक अंतरली। 91 वर्साचेर पुण्यात काळजाच्या आताकान मरण। भारतीय नौदळाच्यो INS चिता, गुलदर आणि कुंभार नौदळ बोटी सेवानिवृत्त। 4 दशकां राष्ट्राची गौरवशाली सेवा करून 12 जानेराक डिगमिशन। अयोध्येंतल्यान वचपी सगळ्यो ट्रेनी 12 जानेर मेरेन केल्यो डायवर्ट। कांय ट्रेनी केल्यो रद्द। एकूण 35 ट्रेनींचेर परिणाम। फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोविडाची फक्त 1 नवी केस। एक्टिव्ह केशी 21। देशात नव्यो केशी 441। एक्टिव्ह केशी 3238।